सगळ्याकून पयलीं अभिनंदन करता जिल्हा पंचायत मेंबर, पिलेन पंचायत, सगळे आमचे शेतकार भाव ज्यांच्यांनी जमीन दिल्या, सगळे गांवकार आणि सगळे फुटबॉल तसेच क्रिकेट खेळाडू जे स्पोर्ट्साचे प्रेमी आसात पळय तेंचे अभिनंदन करता, कित्याक तर तेंच्यांनी सगळ्यांनी एकठांय जावन आयज हो हांगा ग्राउंडाक जो टर्फ घालपाचो आसा, भोवमुडो टर्फ म्हणटा आमी तेका, आनी ड्रेनेज सिस्टम ही अप्रॉक्सिमेटली 90 लॅक्साचो एस्टिमेट आसा आनी जवळ जवळ 3 ते 4 म्हयन्या भितर हें कंप्लीट जातलें. ह्या पिलेन पंचायतीचे आनी ह्या गांवाच्या लोकांचें एक स्वप्न आशिल्लें. एवरी ग्रामसभा जेन्ना जाताली तेन्ना हे ग्रामसभेक हो इश्यू येतालो की आमचो ग्राउंड केन्ना जातलो काय म्हणून. सो जेंचें तें स्वप्न आसा तें आयज साकार जाता. आयज आमी हांगा नाल्ल फोडला, फाल्यांच्यान हांगा काम चालू जातलें आनी म्हाका दिसता वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड इन सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी पिलेन म्हणून जाणा जातलें. आनीक फुडेंय आमी ग्राउंड घेतलेलो आसा, सालिगांवूय आमी ग्राउंड घेतलेलो आसा. तोय बेगींतल्या बेगीन पळयतले की तेजें फावंडेशन स्टोन जावन तो स्टार्ट जातलो म्हणून. सांगता आसतना खोशी दिसता की आमचे स्वर्गीय एक्स डिफेन्स मिनिस्टर आनी एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर भाई तेंचो ह्या ग्राउंडाक लागून व्हडलो वांटो आसा. हें एन ए करपाक लागून तेंच्यांनी जसो सपोर्ट दिलो ह्या पंचायतीक तेका लागून तेंचें आयज स्वप्न साकार जालें. तशेंच हांव अनेकदां आमचे आतांचे चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल प्रमोद सावंत हेंकाय देव बरें करूं म्हणटा. तेंच्यांनी हो ग्राउंड करता आसतना आमकां भरपूर सपोर्ट केला आनी अजय बाबान सांगलां तशें सगळ्यांचें कंट्रिब्युशन आहा ह्या ग्राउंडाक. ग्राउंड जाला जावं आपणें क्रेडीट घेवंक वचचें न्ही. सो सगळे जाण एकठांय जावन जेन्ना खंयचें काम फुडें व्हरता म्हाका दिसता तें काम सुरळीतपणान जाता आनी बरें जाता. हांव खरेंच आनी एकदां मना काळजांतल्यान हे सगळे लोक हांगा जमल्या, तशेंच पंचायतीचे, शेतकार भावांचे, कोमनदतीचे आनी सगळ्यांचें अभिनंदन करता आसतात. अजय बाबान सांगलें की फुडलो जो मल्टीपर्पज हॉल आसा तो आमी GSIDCन फुडें व्हेल्लो आसा. तोय काही तेंपान म्हज्या जो कार्यकाल आसा तेजे भितर तोय आमी कंप्लीट करून दाखयतले.